प्रतीच्या बाबणेनो आमच्या ख्रिस्ती धर्मांत पवित्र आत्म्यांचो वावर एकदम म्हत्वाचो. देव बाबान संवसार रचतोच जो आमकां मेळटा पवित्र आत्मो उदकाचेर सोंपयो मारतालो म्हणून सुरवातेकूच पवित्र आत्म्याचें नांव आमकां बायबलान मेवता. तोच पवित्र आत्मो जून व्याकरणांत आमकां दिश्टी पडटा बो करून राजांक, प्रवद्यांक मागणी करतना प्रोफेतांक पवित्र आत्म्याची मागणी केली आनी पवित्र आत्म्याचे भरतीन भरून ते गेले आनी बापाची बरी खबर परगटली. देखीक मोजस जो बेजूड आसलो गाग वेतालो पूण पवित्र आत्मा दिवनूच मोजस खोडेकांत प्रिचर जालो. भियेनासतना फाराव राजाक ताणें परगटलें. नवे तेस्तामेंतांत आमी पळयता कोण बरी देव बापान भासायल्लें आपलो पूत जल्माक येतलो की ओस्तरी उदेशी आनी ओस्तरी देंवचाराक माडोय दिली. पवित्र आत्मो सायबीणमांचेर देंवता आनी तिका कळयता देवान तुका विंचून काडल्या म्हूण. देवाची आवय जावंक आंज गाब्रियल तिका निरोप दिता आनी म्हणटा भियेनाका मारिया तूं गर्भ येसातरी पवित्र आत्म्याचे कृपेन. तुयदान आमी पळयता जेन्ना सायबीणमांक जल्माक हाडटा तिचो पूत वाडटा आनी जेन्ना अरोण्यान मागणी करतोच येता देंवन आनी बाकी जॉन बातिस्त ताका बातीन दिता. बातीन दितना स्वर्ग उक्तो जाता. पवित्र आत्मो देंवता बापाचो ताडो आयकूंक येता. हो म्हजो चोड आपुरबायेचो पूत ताचे तुमी आयकात. तोच पवित्र आत्मा आमी पळयता जेजूचे दिवन जेजू आपली पब्लीक मिनिस्ट्री सुरू करता थांबून आसतना 3 वर्सां नेणार सादे आपोस्ताचे आनी जेजू मरून जेवन जातोच तिसरे दिसा जेवन पडून तांकां अनुभव मेवता. उपरांत जेजू घेवन तांकां भोंवता आनी तयारी केले उपरांत स्वर्गार चडून वेता. स्वर्गार वेतोच 8 दिसांनी सायबीण माई आनी आपोस्तलांत लिपून आसले, भिवून आसले. तोच पवित्र आत्मा जणजणीत देंवता, आवाज जाता. आसले लोक भायर आसलो आनी पवित्र आत्मा दिवन बागून पेद्रू कोणाक भियेनासतना हो खोडेकान सरमांक कोत्ता आनी बापाची बरी खबर परगटता. तोच पवित्र आत्मा आज पवित्र सभेन हे 2000 वर्सां जाली. शेकड्यांचे शेकडे तरेक भाशेन बाबसाहेबां उदेशी, पाद्री माद्री उदेशी, गिरेस्ती लोकां उदेशी हीच बरी खबर इग्रोज माता परगटीत आसा. तर म्हज्या बाबड्यानो कसले आकांताच्या वेळार त्रासाच्या वेळार उलो मारात पवित्र आत्म्यांक. जशें आमी पळयता ह्या काळाक म्हणटात पवित्र आत्म्याचो काळ, एज ऑफ द होली स्पिरीट. ह्या कॅरिझमॅटिक मुवमेंटांतल्यान कितलो लोक कोविडतेर जावन जिवीत बदलून आज इग्रोज मात अदीक मजबूत जाल्ली आमकां दिश्टी पडटा. बाबड्यानो शेवटाक दोरे क्रिस्ती गोरोब्यान कोरोना व्हायरस जी पिडा आयल्या ती पयस करून पवित्र आत्मो जावन आसा पावरफूल हात्यार. जावन एकल्याच्या घरांनी दिसपोटी रुजाय करात. त्या वेळार पवित्र आत्म्या लागीं मागात हे दुयेंस नपयत जावंक आनी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन परतून आदली मनीसकुळाक भलायकी मेळो.